काढ बाहेर काढ पोतून घाल भितर आयच्या मिसांत आमी संपलेल्या रोजी डिसूजाक जेजूच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिचे ओस्मे पासून ह्या मिसान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुरवातेक यादनीक म्हणटा, सुमिया जेजूची कृपा, देवाचो मोग तुमचे सवे आसूं. देवाची कृपा आमकां दर जिवितांत, दर एका पावलांत, दर एके घडयेक गरजेची. ताच्या एकवटान, ताची कृपेन आमी वाडूंक हो काळ आमकां एक संदी दिता. तर जेजूक लागीं सरुया, ताची कृपेंत जियोवया, ताची कृपा बऱ्या जिविता वरवीं सांबाळुया आनी हेच कृपेन आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांकूय बरें शिंपडावंक आमकां आदार मागुया. उस्कोताय म्हणटकच उस्कोतायन घडी देवाची कृपा ओगडायल्या आनी कृपे विरेत घडी थोडी घडी आमी सारल्यात. ह्या दुसऱ्या चुकींचे वेळार भोगसणें मागुया. हांव पत्की सोदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बाबतींत भाग्यो सदांच बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर देवा लागीं नोंद करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपद विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या
तुया. मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं तुवें आमकां नवी रोसनां केल्याय. काकुतेन तुवें आमची सडवण केल्याय देखून आतां आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं सर्व आमच्या आदल्या खोटेपणांतली आमकां नितळ कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोफोनियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. कोलपतल्या बोस्टोवलोल्या जुलूम दितोल्या शाराक कोनिश्टाय येता. ते केन्नाच आपोवण्याक कान दिनासले, चूक दाखयल्यार मानून घेनासले. सोर्बेस्पराचेर ताणें केन्नाच विस्वास ठेवूंक ना. आपल्या देवा सोरशी ते केन्नाच लागीं सोरूंक ना. होय, सगल्यांनी सोर्बेस्पराच्या नांवाक उलो मारच्याक आनी एकाच जुवा खाल ताची सेवा करच्याक हांव प्रमाणीक नितोल ओंठ दितलो. इथियोपियाच्या नदीच्या कांठा फुडें पर्यान म्हजे पुजारी म्हाका देणी हाडटले. तो दीस पावतोच म्हजेर आड केल्ले वायट करण्याची लॉस तुका भोगची ना. कित्याक तुजे मदल्या गोरविश्टांक हांव काडून उडयतलो आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गोरवान चलची नाय. तुजे मदें हांव दवरतलो एक ल्हानवीक आनी कालती पोरसां आनी इस्रायेलांत उरल्यांत तीं सोर्बेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतलीं. तीं कांय वायट करची नात, फोटी मारची नात. ताच्या तोंडांत लोबाडी जीब मेळची ना. कोणाचीच भिरांत नासतना तीं चोरवाक वेतोलीं आनी विसव घेतोलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडूकार. आमचो जबाब जावं दी. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्बेस्परान जाप दिली. म्हणुया, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्बेस्परान जाप दिली. सगळे वेळा सोर्बेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वोंटांचेर आसतली. सोर्बेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्बेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडतल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदीच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्बेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्बेस्परान जाप दिली. सोर्बेस्पर कोट्या मनशांक पाट वळता. प्रितुमेवेलो ताचो उगडास नाच करता. बरीं मनशां उलो मारतात. सोर्बेस्पर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतली तांकां निवारता. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्बेस्परान जाप दिली. जांची काळजां दुखोवल्यान कोतवल्यान तांचे सवें सोर्बेस्पर आसाच. जांचें मन कळवल्लां वळवल्लां तांचे सोर्बेस्पर हात ओडटा. आपल्या सेवकाच्या आत्म्यांक सोर्बेस्पर तारून दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच कास लावचो ना. जबाब.
तोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उबी रावया. ये सुमिया कालो कोरी नाकाय तुझे पोरजेची पातकां बोगोस. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हळे, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सोर्शी येवन म्हळें, पुता वच आनी म्हज्या दाकाच्या मोळ्यांत आयज वावर कर. पुतान म्हळें, ना, वेचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सोर्शी वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पाळून म्हळें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापाची खुशी केली? ताणें म्हळें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, 2 वसूलदार आनी नायकिणी तुमचे आदीं सर्गी राज्यांत वेतात. कित्याक जोंग नितीची वाट शिकोवन तुमचेशी आयलो, पूण तुमी ताका सत मानूंक ना. पूण 2 वसूलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सत मानलो. तें पळोवन तरी ताका सत मानूंक तुमचें मन मागीर पुर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या पुर्वेच्या भाव भयणीनो, रोमाचो रोमी लोक चिंतालो आमी देवाची पोरजां, देव आमकां सोडयतलो, आमचें सगळें बरें करतलो म्हूण ती सत मानतात, मानून घेतात आनी ह्या भावनांनी भरून जियेतात. पूण जिवीत जियेतना आपणा वाटेन मातूय प्रयत्न एफर्ट्स करिनात. जिविताची नवसरणी करपाक, जिवीत बदलपाक, पातकाचो रस्तो सोडपाक, खोटेपण साणून दिवपाक आनी नवें मन काळीज घेवन देवाशी येवपाक ती प्रयत्न करिनात. आयज जेजू आमकां जागयता आनी आमच्या मना काळजाची जिविताची नवसरणी करपाक आपयता. हो क्रिस्त येण्याचो काळ जेजू येवपाचो, जेजूक घेवपाचो, जेजूक मन काळीज जिवीत उगोडपाचो
आनी ताका येवकार दिवपाचो काळ. देखून ह्या काळाक क्रिस्त येण्याचो काळ म्हणटा. होय, जेजू येता, दर दिसाक दर घडीक येता आनी जिन्सा भासांनी वेगवेगळ्या रुपान तो येता. आपल्या उतरां वरवीं तो येता, आमकां भेटलेल्या मनशा वरवीं, ओळख पाळूक आसलेल्या वरवीं, आमचो आदार मागतल्या वरवीं, आमी येतल्या आपणा सगळें बरें करतले अशें चिंतल्या रावतल्या मनशा वरवीं तो आमचे सगळे येवंक रावता आनी आमकां आपणा सगळे तांचे सगळें बरें करूंक आमकां संदी दिता. देखून जेजू म्हणटा, ल्हानांतल्या एकल्याक गरजेवंतांक आदार सोदतल्याक तुवें केलें तें म्हाका पावलें. तर दुबळ्यांक गरजेवंतांक आदार सोदतल्या सगळे पवित्र सगळे समाजा सगळे हुस्को आमी दाखयला, बरें केलां, ताची मजरी तो आमकां दितलो. तर हेंच मनान दवरून जेजूक केल्ले परी दुसऱ्या सगळें करूंक आनी तांचें सगळें करून देवाक बरें करून ताका लागीं सरूंक आमकां स्वताच जागृत आयती सुळसुळीत कर म्हूण ह्या मिसान मागुया. भेटोनीच्या वेळार गायोन गावया मातयेचे भांगार करूंक. C24 पेज 38. C24 पेज 38. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें मिसा बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन दयाल बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय ही भेटवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारूया,
Amiti सर्वेश्वराताय उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारा आनी सस्नेच्या देवा सोर खाली आनी सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें ओजोण पूर्ण केलें आनी सासणीक धारणाचें दार आमकां उगडलें ही बरी धीर धरून आमी आतां आशेत हांव तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या दोलबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, Tava raca सर्वेश्वरु Konkani संसार भल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयजो सर्वेश्वराची नामी येतात आकाशोय उत्सर्गी तुका सोयजो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मारून सजूंक विचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें हे म्हज्या उगडसाक करात भावार्थाचो गुटपोरगो तुया जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने धरो जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने धरो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अचिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक
आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धर्मदूता आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदक काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या राजवटी पदवी आनी महिमा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता राजभर चलयता ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती दी. संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. समया तुवें म्हजे पितृचे म्हाका फोवो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कुमण्याच्या वेळार गायोन गावया मोगाल जेजू यो तू यो D31 पेज 64 D31 पेज 64. 예수 여두여 바와 멀리 내려겨 발사 담차라 부겨 집이 담치해보르겨 어다에 두지 두디 부소남 가르두지 소도 수삼 가디 प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पसोवण्याक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशे जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवेन मोल करूंक आनी सुर्गींच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी चड पोदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायोन गावया तारका हे बेगीन बेगीन G16 पेज 106
G16, page 106. Taleigao